इलेक्शन जालें शेवटचें जो टप्पो 19 तारखेक आनी तेजे उपरांत जे एक्झिट पोल दाखोवपाची सुरवात जाल्या आनी तेजे नंतर आतां 2 दीस तेजेर डिबेट चालू आहा, सगळें चालू आहा. आयज खंय तरी हो असो एक्झिट पोल दाखयल्ले कारणान खऱ्या अर्थांनी ज्या पद्दतीन लोकशाही पद्दतीन हो इलेक्शनाचो प्रोसेस जाता, लोकांचो एक हक्क आसता मतदानाच्या रुपांनी मतदान करून निवडून हाडप, पूण हे असो प्रकार जाता की अवघेच काही लोक, संस्था, कंपनीज येवन आपले अशें कितें तरी सर्वे करप आनी कितें करप, कांय ऑफिसां बसून करप तें खबर ना, पूण वेगळो प्रकार म्हळ्यार लोकांची भावना एक तरेची दुखोवप असो प्रकार हो घडटा. आतां सुद्दां लोक जे म्हणटात, आतां आमी गोंयचे जर पळयत जाल्यार गोंयांत सगळेच लोक म्हणटात की लोकसभेची 2 सिटां आमी जिखतात. सावथाचे तर तेंचे भाजपावाले सुद्दां म्हणटात की ते आमी सोडले, सीट काँग्रेस जिखले. नॉर्थाक मे बी आमकां चान्स आसत, पूण आतां ते नॉर्थाच्या बद्दल म्हणपाक लागलात की 2 सिटां जी आसा ती स्वता भाजपाचे कार्यकर्ते लिडर जे आसात ते म्हणटात गोंयांत तांकां एकच सीट मेळची ना. आनी आमकां ओपिनियन पोल गोंयांत दाखयता 0. आनी असो जर प्रकार आसत जाल्यार ह्या सगळ्याच कडेन जे आंकडेवारी आसा 300च्या आसपास, 300च्या वयर, आज एक तरेन प्रायम मिनिस्टर यांचेर गेल्या 5 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर अशें कळोवन चुकता की भारताची जनता 70% तर तेजेर नाराज आसा की तेणी जी आश्वासनां दिल्ली ती आश्वासनाची कांय पूर्तता केली ना. जे एक्झिट पोला वयल्यान दिसून येता की पयलींच्या की तांकां पयलीं जेन्ना 300च्या आसपास तांकां आयिल्ली, आतां 300 क्रॉस जातात, म्हळ्यार तेज्याकय पयलीं 280 कितें तरी आयिल्ले, आतां तेज्या वयर 300 क्रॉस करता. पण हें अशें कितें तरी दाखोवन हे खंय तरी काही प्रमाणात म्हाका दिसता BJP भाजपा हे काही प्रमाणात मॅनेज करता कितें. काही लोक अशे तेंचे आहारी पडटात काय कितें, काही कित्याक नाजाल्यार अशें कशें घडटा. प्रत्येक वेळा जो एक्झिट पोल आसता तो दाखयता एक आनी घडटा वेगळें. कोड ऑफ कंडक्ट अजूनय आहा. डेव्हलपमेंट जर कितें करपाक वचत जाल्यार म्हणटात न्ही कोड अजून लागलो आसा, कोड कावंटींग जाले उपरांत मागीर कामाक चालू करप, कोड तो पर्यंत कोड उरतलो. आतां जर कोड तो पर्यंत उरता, पूण हे एक्झिट पोलाच्या वयल्यान हे सगळें दाखोवन वतात हे वायोलेशन जायना काय जाता काय कितें. हाजेर म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशनान फुडें विचार जावपाक जाय. जे जे घटक पक्ष आसा तेंचेर हो दबाव हाडपाचो प्रयत्न काय कितें की भाजपाक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळटा तेन्ना तुमी आनी कांय विचार करचो न्हू असो सांगपाचो प्रयत्न काय कितें, काय मशिना कडेन छेडछाड करपाचो प्रयत्न काय कितें. हो अनेक अशे संशय जे आसात ते निर्माण जाल्ले आसात की संशय जो आसा, कमिशन जो आसा, आयोग आसा तेचेर सदी हें आसा की कोणाक तरी फेवरेबल ह्यो गजाली घडटात हे क्लियर जाल्ले आसा. आनी हे मिडियाक सुद्दां एलाव करप ना. जे कसलीय गजाल जेन्ना ट्रान्सपरंट आसता किंवा नितळ आसता जाल्यार तांकां मिडियाक एलाव करनासतना दवरपाची गरज कितें आहा. एलाव करप बरी गजाल, एलाव करप म्हळ्यार कळटा तातूंत कांयच क्लॅरिटी आनी येवंक शकता. येता पयलींच एक संशय आसा सरकाराचे आनी आयोगाचे, संशय सगळ्यांचो आसा आनी तातूंत भितर जर मिडियाक जर एलाव केले जाल्यार वयल्यान बरी करूं जाय. तेंचे इंटेंशन जर क्लियर आसत जाल्यार मिडियाक तुमी हें करपा जाय, एलाव करपा जाय.